गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो म्हणयारो अॅडव्होकेट यतीश नायकान रस्तो बांदकाम खातें आनी गोंय साधन सुविधा महामंडळाची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याकडच्यान चवकशी करची अशी मागणी केल्या. राज्यांत फाटल्या 6 वर्सांनी रस्त्याचें काम सारकें केल्लें ना. सरकाराच्या रस्तो बांदकाम खातें आनी गोंय साधन सुविधा महामंडळान तयार केल्ले सगळे रस्ते पयल्याच पावसान व्हांवून गेल्यात. रस्त्याचें काम सामकें कमी दर्जाचें केल्ल्यान व्हांवून गेल्यात, असो आरोप यतीश नायकान केला. फाटल्या 6 वर्सांनी सार्वजनीक बांदकाम खात्यान आनी जीएसआयडीसीन केल्ल्या सगळ्या कामांची व्हिजिलन्स खात्याकडल्यान चवकशी जावपाक जाय, अशी मागणी यतीश नायकान केल्या. So many problems are confronting Goa. So many issues are piling up before Goans. And unfortunately, the government is in a sleep mode. There's hardly anything being done to solve the issues of Goa and Goans. गोंयभर रस्ते काबार जाल्या. They have been washed away, they are withered away, they are dug up, they have deteriorated, and they are full of potholes. It won't be an overstatement to say that you rather find hardly an inch of road in Goa today which is smooth and good. मिडियांतले आमचे भाव आनी भयणी हो इशू हाडीत आसा. आमचे ज्या रस्त्यांची बिकट परिस्थिती जाल्या हो विशय चर्चेक मिडिया मार्फत येत आसा. पूण सरकार ताजेर कितें करता तें कांयच दिसना. तुम्ही आर्टिरियल रस्ते घेया, गोंयचे मडगांव पणजे घेया, पणजे म्हापशां घेया, सगळे रस्ते काबार जाल्ले आसा. नाजाल्यार सिटी रोड्स घेया, पणजेचे शाराचे रस्ते घेया, म्हापशां शाराचे रस्ते घेया, सगळ्याक रस्ते काबार जाल्ले आसात. म्हयन्या पयलीं रस्ते टार केल्ले, रस्ते केल्ले व्हांवून वता. ही एक नविदाद कशी दिश्टी पडूंक लागल्या. फॉर एन इलस्ट्रेशन, पर्वरीच्यान जो चोगम रोड सुरू जाता कालांगूट म्हणसर, तो चोगम रोड 1 म्हयन्या पयलीं टार केल्लो. आनी हें तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यानूय आयिल्लें आसा सगळ्यांचेर की 1 म्हयन्या पयलीं जो रस्तो टार केल्लो तो रस्तो व्हांवून गेल्लो आसा. त्या रस्त्या वयलो डांबरूच ना जाल्लो आसा. सगळे रस्ते आमचे पिड्ड्यार जाल्ले आसा, जाका सरकार जापसालदार आसा. कित्याक सरकाराची ड्युटी आसता बरे रस्ते प्रोवायड करपाक. ज्या कारणां खातीर लोक रोड टॅक्स फारीक करतात, लोक इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स फारीक करतात, तरातरांचे कर फारीक करता सरकाराक. म्हणून आमचो आज डिमांड आसा की हे जे रस्ते गेल्या 6 वर्सांक केल्ले ते विदीन अ फ्यू मंथ्स, विदीन अ फ्यू डेज रस्ते नाच जातात. म्हणून जे रस्ते ह्या 6 वर्सांक केल्ले आसा भाजपाच्या टेन्युअरांत, ताजेर एक विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. ऑल्सो कन्सिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडंट टेक्निकल पीपल टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी as to how these roads which were built have got washed away, have got deteriorated, have got dilapidated, and have got subject to these potholes within days and months of they being constructed or repaired. हाजेर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. हे रस्ते काबार जाल्ले आसा.
हे तुमच्या न्यूजपेपर आणि प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान पब्लिश जाल्ल्यो बातम्यो. Unsatisfied with GSIDC explanations, asked CS to undertake an inquiry with independent persons. आता ह्या रिपोर्टाचे जालें कितें? ह्या इन्क्वायरीचे जालें कितें? ह्या इन्क्वायरीच्या रिपोर्टाचेर उशें दवरून कोण न्हिदला? ही इन्क्वायरी जाली काय जावना हे लोकांक कळपाची गरज आसा. कित्याक त्या रस्त्याची परिस्थिती जर तुम्ही पळयत, सगळो रस्तो बुडला, चलोवपाक जागो ना, पावसान सगळे बुडिल्ले आसा रस्ते. दिस शोज BJP's कमिटमेंट टू इन्फ्रास्ट्रक्चर. 180 कोटी रुपयांचे काही CCTV कॅमेरा हाडूंक सोदता. तुम्ही पणजे आज अशें वचात, 18 जून रोड बुडला, हांगा ह्या बिल्डिंगे सकयल रस्तो बुडला, बाजारा कडेन बुडला, सांतिनेज बुडला, पणजे भर सगळे रस्ते बुडल्या. हा पणजेचो उल्लेख हेर शारां मदीं करता मातसो जास्त करून, कारण सरकार आपले हड्डे बडोवन सांगता स्मार्ट सिटी. कांय म्हयन्या पयलीं सरकार इमॅजिन पणजी म्हणटाले, इमॅजिन पणजी. आतां कळटा हांच्या तकलेन इमॅजिनेशन पणजे बद्दल कितें आशिल्लें तें. पणजे कशी काबार आमी करूं शकतात ती इमॅजिन कर अशें सांगताले काय हे सरकार लोकांक. Panjim has been choked and clogged by GSIDC, the smart city and the government. वर्सान वर्स पणजेची दशा ही जाता. थोडे रस्ते सिटी लिमिट्सांनी आसा जे PWDन केल्या, थोडे रस्ते त्या GSIDCन केल्या, थोडे रस्ते चोगम रोड आणि कोणे PWDन केल्या. तेन्ना GSIDCचेर PWDचेर ज्या ज्या डिपार्टमेंटांनी हे रस्ते करून अशे लोकांचे घट्टण केलां आणि पैसे काबार केल्या तिजोरीतले अशे तरेचे रस्ते करून, त्या त्या डिपार्टमेंटाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. तातूंत भितर GSIDC येता आणि PWD येता. आणि हांव तुमकां तुमचेच रिपोर्ट्स दाखयतात, कित्याक हांव ट्रॅक करतालो हे लास्ट एक 15 दीस सुमार. कितले तुमी ट्रॅक करून दाखयल्या. म्हयन्यांत रस्तो गेलो, अमक्या दिसांनी रस्तो गेलो, म्हयन्यान म्हणून रस्ते ना. आतां म्हयन्यान म्हणून पॉटहोल्स पडटात. म्हणजे कितें? पारदर्शक पद्दतीन जर चलताले सगळे कार्यवेव्हार जाल्यार असले जावचे नाशिल्ले. सो हे असले तरेचे प्रकरणां कित्याक जाता, कोण इन्वॉल्ड आसा, हातूंत भितर विजिलन्स इन्क्वायरी जावपा जाय. रस्त्यांक कोट्यांनी रुपया मोडटात म्हणून हांवें म्हणलें 2 तरांचे प्रकार आसा हे. तूं मिरामार दोनापावल रस्तो घे, सोरतो बरो रस्तो फोडून काबार करून वो कॉन्क्रीट केला जो सामको घट्टण करपाचो रस्तो, आणि ताजेर सगळें उदक उरलां, फ्लड जाता. सो एक प्रकार म्हणजे बरो रस्तो फोडून तुमी एक कॉन्क्रीट करपाचें कारस्थान. हे फॅक्टर्स कितें आशिल्ले ताजेर इन्क्वायरी जावपा जाय. कित्याक तुमी बरो रस्तो फोडून अशा पद्दतीचो रस्तो तुमकां करपाक कसले तरेचें प्रोत्साहन आशिल्लें हाजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय विजिलन्साची. GSIDCचेर तो पार्सेकरान तो रिपोर्ट मागिल्लो, तो रिपोर्टाचें कितें जालें? दाखयलो तुमी लोकांक, सांगलो हो रिपोर्ट तो म्हणून. कित्याक दाखोवना? तर रस्त्यार तुमी वचा आणि पळया. दुसरे